ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविन्दं सर्वकारणकारणम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्णा। सकळागमक निगेलो दंडवत प्रणाम नमस्कारू। आणि आता अष्टमी सीझन चालू झाला. सक्कटकडेन अष्टमी प्रवचन सुरू झाला. सिरीज ऑफ प्रवचन ऑन गोकुलाष्टमी. मिगेल मनान तू एक प्रश्न केन्नाय आसा, आम्ही कशी आमगेलो जन्म बॉम्बे जालेलो आणि शिक्षण बॉम्बे झालेले, मराठी वातावरण मराठी आणि मीडियम मराठी शिकिल्ले आम्ही. आणि फर्स्ट MBBS जाल्ली मागीर फर्स्ट टाइम लायफान तू गांवां गेल्लो तेन्ना थोडे कन्नड थोडे कोब्बू म्हणून पुरा शिकिल्ले आशिल्ले. त्या निमित्ती मिगेल मनान तू कोंकणी प्रवचन करताना मनान तू एक केन्नाय प्रश्न आसता म्हाका की आता कृष्णाक एक वचन सांगचे की बहुवचन सांगचे. कृष्णाक तान्नी तुमी अशें सांगचे की कृष्णाक तू म्हणून सांगचे. मिगेल मनान तू केन्नाय द्वंद्व आसा म्हणून मिगेल भावान म्हाका फीडबॅक दिल्लो आशिल्लो की आम्ही तुमी केन्ना म्हणचे म्हणून. तर तरी मिगेल मनान तू केन्नाय द्वंद्व चालू आसता कशी म्हणचे म्हणून वतना. तरी तुमकां मिगेल विनंती आसा केन्ना केन्ना हांव देवाक बहुवचन सांगता केन्ना केन्नाय एक वचन सांगता. तर तुम्ही ते प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय इल एक्सपर्टीज. आम्ही पुरा आमची गेली म्हणजे बंबई आमची गेली, गांवची आम्ही गेली कशी स्वीट आमची गेली, गोडच आयकताना गम्मत जाता. तशी आम्ही केन्नाय आमच्या भाशेन तू देव म्हळ्यार देवा तू अशें म्हणचे. स्वाम्या मात्र आमी तुमी अशें म्हणचे आणि मांयगेक आणि मावांक तुमी म्हणचे आणि भायो बालगड देरू ताका तुमी म्हणचे अशी गंमत आसा. एनिवेज आमगेल्या आयुष्यान तुले सगळा पशी महत्वपूर्ण उत्सव जन्माष्टमी. आम्ही सान आसतना आमगेले मानता ते वचचे आशिल्ले आणि आमगेला सान आसतनाचो उडगास म्हळ्यार मानता ते वचचे प्रभादेवीक आणि थंय रात्री थंय जागरण करचें आसा. ते भारी कश्ट जाता. सान आसतना 9 घंटे जाले सगळी दोळे बंद जाता. ते 12 घंटे ते जागरण करचे म्हणजे काही कष्ट आशिल्ले. पण एक कथान त्यो गंमत आशिल्ले म्हळ्यार राती आमगेले अम्मा आणि पुरा मालगड बायले मनशां पुरा
पाय्यार बसून दही फोव खावचे आशिल्ले सकाळांक. त्या दही फोवा रूच म्हळ्यार कशी रूच म्हळ्यार सांगचे जायना ते इतली अद्वितीय रूच ताका. त्या दही फोव आनी तातूंत लोवणी आसा थोडेशे, तातूंत खडी साकर आसता आनी ते पाय्यार बसून अम्मान सांजसाण चेडवांक तोंड लावचें आशिल्लें. हांव जाल्यार मागीर भयणी मागीर भाव अशी पुरा लावचे आशिल्ले. आनी ते आमी देवाक विष्णू दल तुळशी दल अर्पण करचें आशिल्लें. सहस्त्रनाम जप करून अर्पण करचें आशिल्लें. ते म्हाका उडगास आसा. आनी मागीर आनी एक दीस थंय म्हणटा ते राबून दही हंडी फोडची आशिल्ली. थंय सांजसाण चेडवांक कृष्ण करून तातूंत ताका वयर चडोवन ताका हातां दाखोवन ती मडकी फोडून आनी पुरा गंमत करची आशिल्ली. आनी मागीर ते बंबईया गोविंदा घरात नाही पाणी घागर तानी रे गोपाळा गोविंदा रे गोपाळा अशी करून उद्दा उडोवचे आशिल्ले. रंगीबेरंगी उद्दा कलर्ड उद्दाक भारी गंमत आशिल्ले. आनी तूं कसो न्ही तूं म्हाका अशी उडगास ना की नथींग वॉज वल्गर तातूंत. एवरीथींग वॉज सो प्युअर. त्या खातीर त्या मेमरी म्हगेल्या मनांत तूं भारी लायक करून बशिल्लो आसा. म्हगेले मानता ते वतना म्हगेल्या मानतालो बालगड पूत म्हगेलो अण्णा आनी मानतालो 3 धूव आशिल्लो. म्हगेली बालगड भयण आशिल्लो. मोगान म्हाका सान आसतना पोकोळ व्हरचें आशिल्लें आनी थंय मोगान 2 दीस रावचें आशिल्लें आनी मस्त लोवणी आनी दही आनी फोव खावचो आशिल्लो. भारी गंमत आशिल्ली. आनी पंचकादायी विशेश म्हळ्यार पंचकादायी आनी ते चिके चिके आल्ल घालून केल्ले आशिल्ले ते चिके चिके तीख आसता कसं म्हणटा का वॉट इज इट कॉल्ड समथींग पंजरी ते करचे आशिल्ले. तर ते आमगेल्या गौड सारस्वत ब्राह्मण लायफांत म्हगेल्या अनुभवा प्रमाणे सर्वश्रेष्ठ उत्सव म्हळ्यार अष्टमी उत्सव. कित्याक म्हळ्यार आमगेल्या पुरा कश्ट संप्रदायांत कृष्ण सर्वश्रेष्ठ देव आमगेलो. आनी भगवद्गीता श्रीमद भागवतांत सांगिल्लें आसा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो आनी अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्व प्रवर्तते. सकळ कडेन देवान सांगिल्लें आसा की हांव देव अहम बीज प्रदपिता तुमगेल्या सगळ्याला आनू हांव तुमकां सगळ्यांक बीज हांव दिला बीज प्रदपिता तुमगेलो हांव. त्या निमित्त आमकां आमगेले ज्ञान कृष्णा बद्दल म्हाका दिसता म्हाका पळयल्यार केन्नाय अपूर्ण आसा. कशें म्हळ्यार कोणाक कोत आसा की कृष्ण बलरामा धाकलो भाव यशोदाल पूतू नंद महाराजाल पूतू वसुदेवाले पूतू आनी थोडे वर्स वृंदावन आशिल्लो मागीर थोडे वर्ष मथुरेक चमकला मागीर द्वारका चमकला अशी पुरो आमी सान दोन आयकल्लें आसा. पण कृष्ण भक्ती मार्ग आयले मागीर मात्र कृष्णाल पुरा गुर्तू जाला. तशी पूर्णमदः पूर्णमिदम अशी देव काही की इतले पूर्ण आस काही तातूंतल्यान कसोनय भायर पडल्यार ब्रह्मांड भायर पडलें म्हणल्यार वैकुंठ भायर पडल्याक देव तशी वर्त काही आनी ते भायर पडलेली वस्तू पळय वैकुंठ जावो ब्रह्मांड ते परिपूर्ण आस काही. एक परिपूर्ण वस्तून तूं कसोने ताजे अंश भायर पडले मागीर तो अंशय परिपूर्ण जाता काही आनी देवूय परिपूर्ण वर्त काही. देवाक कसो उण जायना देर इज नो डेफिशियन्सी आनी भायर पडलेली वस्तू तिवूय परिपूर्ण काही देवा म्हणकेची अचिंत्य कशी म्हणून सांगचे जायना ते कशी एक्सप्लेन करचे म्हणून सांगचे जायना. देवाल प्रत्येक कसं वस्तू एक नमुने द्वंद्व कशी अनतो अहियाम अनतो अनियान महतो महियान आस काही देव आमगेलो कशी सकळा पशी सान जाता काही तो कापसा पशी लेस वेट जाता आणि बिगर दॅन द बिगेस्ट आणि हेवियर दॅन द हेवीस्ट काही सकळा पशी चड वजन आणि सकळा पशी व्हडलो आकार काही एक पंता आणि तो अनियान दोन अणु भितर मध्ये आस काही आणि अणु भितरय आस काही एक पेशीय जीव आस पळय अमिबा तगल भितरय आस काही अणुरुपांत आणि
असं म्हणून द्वंद्व कशी कशी कळची म्हणून ना म्हणून देवाला अस्तित्व कशी अचिंत्य म्हणजे कोळच्या बारीक कष्ट आणि कोणा कळतं काही तागेल दय आणि करुणा कोणावर असं ताका मात कळतं कितें unless you achieve the mercy of the Lord through the saintly people ते कसं नाही कळना काही त्या तरी अशें सांगला की देवान पुरा तागेले साक्षात्कारू तागेले अनुभूती तागेले विशयान तू पुरा अनुभव आस पळय ते पुरा तिजोरी म्हळ्यार इट्स अ बिगेस्ट इनव्हॅल्युएबल वेल्थ इतका अमूल्य असते ते साक्षात्कारू पण त्या तिजोरी चावी आस पळय ते पुरा संत जना दिवन दवरले काही तागेले दवरनी स्वताल्या दवरनी त्या महत्वपूर्ण अमूल्य साक्षात्काराच्यो बिगातू संत जना दिवन दवरला काही तांणी तांकां कोणा दिसता तांकां दिव्य येत काही अशी पुरा ब्लँकेट परमिशन दिवन दवरले आसा की तुमकां कोणा वयरी मन येता कोणा वयरी मोग दिसता तांकां ह्या बिगात घालून ते साक्षात्कार ओपन करूं येत काही तशें म्हळ्यार तेजें कारण अशें म्हळ्यार की देवान स्वताक तागेल भक्ता हातान तो दिवन सोडला हांव तुमगेलो म्हणून सक्कट जगत ते तागेल नियंत्रणा भितर आसता सक्कल जग पुरा निर्माण आसता क्रिएशन सृजन द अल्टिमेट क्रिएशन ते स्पिरिच्युअल क्रिएशन आसो मागीर मटिरियल क्रिएशन आसो खंय जन्म मृत्यू थंय आसो नातल्या जन्म ना अशी आसो त्या पुरा कडेन सक्कट कडेन नियंत्रण देवाल आसता आणि खंय कडेन देव कसन काम करना फ्लूट घेवन वाजोवचे मात्र आणि नाच करचो आणि खेळचे गम्मत करचे खंय पळल्यार तो काम करतना दिसना काही एकलो आशिल्लो एक फॉरेनर आशिल्लो तो इंडिया आयलो एक पंता आणि तो मस्त कडेन भोवलो इंडियान तू सक्कट कडेन सक्कट देवस्थान पळयले साऊथ इंडिया पळयले नॉर्थ इंडिया पळयले मागीर ईस्ट इंडियान तू गेल्लो जगन्नाथपुरीन तू मागीर द्वारकेन तू गेल्लो हांगा गेल्लो थंय गेल्लो सक्कट कडेन गेल्लो देवी देवस्थान पळयले शंकरा देवस्थान पळयले गणपती देवस्थान पळयले हनुमंता देवस्थान पळयले सक्कट नमुने जितली देवस्थान आमगेल्या हांगा कशी फातराक शेंदूर लावन ताकाय पूज करता ती आमगेली श्रद्धा म्हळ्यार कशी चराचरान तो श्रद्धा सामका खंय खंय बैलाक पूज करता ती खंय गायी पूज करता ती केन्ना पक्षी पूज करता ती कसं कसं आमगेले नमुना वाघा पूज करता ती वाघोबा म्हणून पूज करता ती आमकां तांकां दिसता अशें कशी आहे पण तातूंत मस्त व्हडलें डीप सायन्स आसा प्रकृतीन तुले प्रत्येक वस्तू पूजनीय काही आमगेल्या शास्त्रांत म्हणून आमगेल्या शास्त्रांत तांकां गंमत दिसता फॉरेनरांक अरे प्रत्येक पळय पोळा संक्रांती म्हळ्यार एक उत्सव आसा महाराष्ट्रांत तरी पोळा आनी तूं बैला पूज करचें आसा तर प्रत्येक निमित्त आसा जनावरांक पूज करची मागीर रुखां पूज करचें आसा एक प्लांट आसा तुळशी म्हणून ताका प्रदक्षिण करचें आसा नित्य आरती करची आसा उदक घालचें आसा पांय पडचें आसा तांकां पुरो विचित्र दिसता तशें तो मनुश्य पुरा देवस्थान पळोवन आयलो आनी मागीर कृष्णा देवस्थान आयलो आनी ताणें म्हणलें आत्माका खंडीत कळला की कृष्ण मात्र परम भगवान म्हणून कशी शंकर पळयले ध्यान करता आसा देवी पळयल्यार ती खंयच विंगड विंगड नमुने देवी आसता तूं कोणाक त्रिशूल मारता आसा कोणाक कसं करता आसा काम करता आसा हनुमान तू एक संजीवनी घेवन पर्वत घेवन धांवता आसा आकाशांत तू आणि गणपती कसं करता आसा सक्कड काम करता आसा काही एवरीबडी इज बिझी वर्किंग एकलो मात्र मुरली जावन राबला आणि वाजयत आसा काही कसं नाही काम ना ताका आणि सांगता की तो जे नियंत्रण काही सकाळला आणि तो कसं नाही करता देखपणा कशी करता मागीर तो हाऊ इज डुईंग दॅट लीला अवतार बलराम ताका लीला खातीर विस्तार करून सोडलो मागीर बलरामांनी पुरा चतुर्व्यूह आणि पुरा निर्माण करचें आसा वैकुंठ निर्माण करचें आसा मागीर महाविष्णू जावन जाणी नारायण जावन वैकुंठ पुरा नियंत्रण करचें आसा ताजे मागीर महाविष्णू जावन भौतीक निर्माण करचें आसा ताजे मागीर गर्भोदक्षाय विष्णू जावन पुरा देवतांक जन्म दिवचे आसा आनी पुरा ब्रह्माक जन्म दिवचे आसा जीवसृष्टी निर्माण करचें आसा सर्ग उपसर्ग कितली मेटिक्युलस काम आसा
पण स्वतः कसं नाही करणार. आणि तागेले अवतार आसा पळय महाविष्णू तोय न्हीद काडटा लायक करून कारण सागरान तू लायक न्हीद काडचें न्ही श्वास घेवचे मात्र श्वास घेवचे मागीर ब्रह्मांड निर्माण जाता काही आणि मागीर ब्रह्मांड निर्माण जाल्ले मागीर श्वास सोड जाल्ले मागीर ब्रह्मांड निर्माण जाल्ले मागीर डोळे सोड एक पण पळोवच मात्र काही दृष्टीपात आणि मागीर त्रिगुणांक ऍक्टिवेट करचे आसा आणि एक पण डोळे सोडले पळोवन जालें पळय पळोवन जालें मागीर अपास न्हीद काडचे आसा मागीर आपोआप पुरा त्रिगुण आणि पुरा ऍक्टिवेट जावन पुरा नमुन्या सृष्टी निर्माण जाता आसा 84 लक्ष योनी निर्माण जाता असं तसं नाही काम करचं ना नीत काण मात्र अपचे गर्भोदशाही तशीच आराम करचे लायक करून लक्ष्मी पाय चित्तास लायक करून आणि एक मात्र देव काही एव्हरीवेअर रेस्टिंग आणि दक्षिण भारतात गेल्यार ऑल टाइम स्लीपिंग ओनली रंगनाथा गेल्यार लायक करून न्हीद काडटा आसा हात अशी दळा लावून लायक करून न्हीद काडटा आसा अनंत पद्मनाभ न्हीद काडटा आसा आणि बाकी सांसान मंदिर मस्त आसा ती देवान सांगून दवरलें आसा म्हाका न्हीद केन्ना येता पळय तेन्ना हांव साऊथ इंडिया वता आनी थंय लायक करून न्हीद काडटा आनी केन्ना अशी गंमत म्हणून म्हाका प्रशासन करचें मन येता पळय ऍडमिनिस्ट्रेशन तेन्ना हांव द्वारके वता केन्ना भुरकूचें मन येता पळय लायक करून 56 भोग खावचें म्हूण मन येता वेगवेगळे नमुना जेवण खावचें मन येता पळय लायक करून खावका म्हूण दिसता तेन्ना जगन्नाथपुरी वता आनी मागीर केन्ना मर्यादा जेन्ना शिकोवचें मन आसा तेन्ना अयोध्या वता आनी केन्ना खेळचें मन करता पळय गंमत करचें मन करता तेन्ना वृंदावन वता भारी लायक देव आमगेलो कसं नाही करनाशी पुरा करतास काही हेवं एक द्वंद्व आसा हेवं एक नमुना ड्युअलिटी आसा कशी कसं नाही करना काही आणि पुराय करता काही बोथ थिंग्स टुगेदर अनेक नमुने द्वंद्व आसा कशी हांव सांगून जाला महतो महियान एक पटी एक टायमान तूं सकाळा पशी व्हड आनी सकाळा पशी वजनदार आसा काही आणि त्याच टायमाक सकाळा पशी लेस वेट लो वेट आणि सकाळा पशी सान आकार आसा काही अनतो अनियान दोन म्हाका केन्ना आनी कळली ते कशी म्हणून अणू भितर आसा काही आणि दोन अणू मध्ये तूं आसा काही चराचरान तूं व्यापून रबला तो अशें आमगेलो देव आसा आणि सक्कड कडेन वैकुंठान तूं सगळे अधिपत्य आसा राज्य आणि वृंदावन येताना चप्पले घालना गेलो कसं नाही अलंकार ना मुकुट ना कसं ना फॉरेस्ट फ्लावर के जंग वनान तुला फूल असपा कशें ताका विंगड म्हणे फूल तपलं त्या पुरो घालून भोंवचें आसा चप्पले घालना काय आणि वैकुंठ असताना इतले ऐश्वर्य असतं काय इतले ऐश्वर्य असं लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्य मानव गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामी ब्रह्मान सांगेल असं एक लक्ष्मी नाही काही अनंत कोटी लक्ष्मी लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम डायरेक्ट कितले नमुन्या लक्ष्मी आणि कितले नंबर मुगत ना काही आणि कशी पूर्ण लक्ष्मी तत्पर सकी सेव करची तरी वाट राखून असं ती कसन सेव करची म्हणून आणि कशी सक्कड लक्ष्मीन तू अशी पुरा भांगराचे आणि पुरा रत्न आणि पुरा नमुन्याचे पावळे आणि नमुने रत्न पाचू डायमंड रुबी पुरा भोर अलंकार असं काही आणि हातान तू कांकण असं काही बोटान तू लक्ष्मीच्या मस्त नमुन्या अंगूठ मुद्दे असं ती मुद्रिका मगर कमर हंगा कुर्टाक मस्त मस्त व्हडले जडजड देव अलंकार असं ती गळ्यान तू मस्त दिगदिग अलंकार असं ती पायान तू पैंजण असं ती त्या अलंकारा लॅक करूच जायना अनंत अमूल्य अलंकार तान तुका एक पंत काही लक्ष्मी आणि विष्णू ना अशी गमतीन तू लढाई केली काही लढाई करून त्या लुटूपुटी लढाई म्हणतात ताका मराठी म्हणतात लुटूपुटूची लढाई मागीर गंमत लढाई बद्दल लढाई नाही अशीच बद्दल नाही त्या लढायन तुका एक कांकण कुडकी जावन अशी कुडकी जाल्ली काही असं नाही उलयतना तेन्ना ते कोपान ते कुडक जाल्ले कांकण आसा पळय ते अशें उड्डोवन सोडला काय ताणें तिणे कोप आयलो म्हणून गमतीरीची पण तातूंत खूप आयला ते कुडक जाल्ले कांकण उड्डोवन दिला काही
त्या कुडक जाल्लेल्या कांगणा उड्डून दिल्ल्या काही पुरा जगत त्या इकॉनॉमिक्स चलतास काही एव्हरी ब्रह्मांड तागे पुरा क्रिएशन त्याच्या त्या इकॉनॉमिक्स मटेरियल वर्ल्डात तू त्या कांकणार चलतास काही ऑल द इकॉनॉमिक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज लंडन स्टॉक एक्सचेंज काही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पुरा तांतू चलतास काही आणि त्या पुरा पृथ्वी नाही वैरी स्वर्गांतूय त्या इकॉनॉमिक्स तांतू चलतास काही आणि अशी मस्त नमुन्या कांकण हातांतूय आसा दोन्ही हातांतू आसा गळ्यांतू आसा पायांतू आसा कोण टाकाय आस काही आणि मुकुट किरीट विसरलो हांव सांगच्याक व्हडलो किरीट आस काही बाप रे आणि अशी एक लक्ष्मी नाही काही लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेवे मानव आस काही कितली वैभव अशें पुरो कितले ऐश्वर्य अशें पुरो आणि तो देव इतले ऐश्वर्य इतली लक्ष्मी तत्पर सेवा करचे आसा इतले ऐश्वर्य आसा कसं जाव का म्हणून सांगता मात्र सांगचे पुढे जात काय प्रकट जात का ते तो देव वृंदावन येता आणि चोरी करून खात काही खंपून खात काही तागले आवसूय म्हणटा तुका इतले हांगा गळ्या भितर ते हांगा ते तुका लोणी आणि लस्सी पिवून दवरलें तुका नाका नाका म्हणून ते तुका दिला आणि आनी तू खमत कशें वचून तू म्हाका कसं कळना ते तू खंय खामचें नच म्हणून हांव तुका नाका नाका म्हणून ते तुका लोणी आणि दिवचे आस काय दही आणि कंप्लेंट येता असं वापस त्यांनी सांगितलं असं बरं देवाना बृहद भागवतामृत सनातन गोस्वामी कृत त्यांनी सांगितलं असं की वैकुंठाचे पुरा ऐश्वर्य सोडून हांगा वृंदावनांतू मोगान केलेले दही आणि लोणी खामच्या खातीर आयला खांपून खावच्यान तू म्हाका कितली खुश आसा तितली वैकुंठान तू ऐश्वर्यमय 56 भोग खावच्या खुश ना काही जगन्नाथ पुरून तू त्या तितले खावच्या खुशी ना काही तितले गोपी घरा वचून त्या खांपून खावच्यान तू खुशी आस काही आणि गोपी काही कंप्लेंट करच्या भारी खुशी आस काही आणि देव कसं म्हणता पळ्या ब्रह्मान पुरा चेडूवांक खांपले पुरा घेऊन गेल्लो संमोहन करून पुरा सांच्यान गाये चेडू पुरा घेऊन चमकला आणि मागीर गंमत पळोवचो सकाळ आयला मागीर देवान तागेली यात्रा पुरा तागले ताणे चेडूवा खांपून गेले मात्र त्या पुरा चेडूव स्वतः कृष्ण जाला पुरा चेडू गाय आस पळय काव्स चेडू गाय पुरा कृष्ण जाला ಒಟ್ಟು पुरा चेडू आणि पुरा गाय चेडू पुरा कृष्णच काही आणि वर्षभर पुरा घरान तू सगळ्यांक आनंद दिवन उपास आयले मागीर एक क्षणान तू काही ब्रह्म सकाळ येता आणि पळयता पुरा चेडू थंय आसा काही हांव सगळ्यांक व्हरून थंय संमोहन करून काही निद्रा लागता तू घरा व्हरून हांगा पुरा पुरो खेळता आसा ती तर मस्त भ्रम जाला काही मागीर तागेले भ्रमान तू आणि काही ऍडिशन करचें काय तरी ब्रह्मा देवान कसं गेले सक्कड गाय चेडवांक आणि सक्कड ग्वाल बाल गोपालांक विष्णू केल्ले काही विष्णू चतुर्भुज विष्णू प्रत्येक तोवय मध्ये बसला लायक करून द्विभुज जावन आणि प्रत्येक ग्वाल बाल आणि प्रत्येक गाय चेडू विष्णू जावन राबला काही आणि तांतू आणि काही आश्चर्य भर करचे काय तरी प्रत्येक विष्णू लागी 33 कोटी देवता तागेले पूज करतास काही एक सेट 33 कोटी देवता जावन प्रत्येक विष्णूले पूज करता आसता ताका गिफ्ट दिवचे आस काही पद म्हणटा आसता ती पाय धुवचे आस काही पुरो आरती करता आणि अनंत कोटी विष्णू आणि तितले अनंत कोटी सेट 33 crores डेमिगॉड्स ब्रह्माक भारी मात्ते तागेले 4 मात्ते 4 हेड्स चतुर्मुख ब्रह्मा तांतू 4 ब्रेन देवान सेट करून दवरला काही कशी सेट करून दवरला सकळापाशी फायन ट्यून ब्रेन आस तो 4 एक नाही 4 असत एक पूर्व दिशा काहीतरी एक पश्चिम दिशा काहीतरी एक दक्षिण काहीतरी एक उत्तर काहीतरी आणि तांतू अशी सॉफ्टवेअर पुरा इन्स्टॉल करून दवरलास काही त्या पुरा सृष्टीन तू कितली जीव जन्म घेता ती कितले जेवण कसं कसं कर्म करल्या कसं कसं फळ दिवचे असं कसं कसं नमुने शरीर करचे असं पुरं सॉफ्टवेअर त्या 4 ब्रेनान तू घाल दवरला काही कितले सुपर फाईन ब्रेन आसचे पुरो ब्रह्माले सर्वश्रेष्ठ ब्रेन आसचे पुरो ब्रह्माले 4 ब्रेन आसा ती 8 डोळे आसा ती 8 कान आसा ती तशी ब्रह्माल ब्रेन इतले सुपर फाईन ब्रेन पुरा भ्रमित जाला की कंप्लीट भ्रमित ताजे मागीर पश्चाताप केला ब्रह्मदेवान हांव तुका गुरु तूं म्हाका मेळ्ळी तुगेलो
हांव लेकील सान चेडो म्हणून म्हाका गोतना म्हाका क्षमा कोरका दय कोरका मेगेल मस्त प्रार्थना केल्या तेन्ना गंमत पळय तेन्ना ब्रह्म लायक करून तागेल्या 8 डोळ्यांतुल्यान उदक वतस अश्रू प्रवाह चालू आस आणि बद्दची पश्चाताप करून मनात हृदया भितर दाखवून प्रार्थना करता आस की हांव कसन केलें म्हणून म्हाका कळ्ळी इतली बुद्धी आसा म्हाका इतले म्हाका नॉलेज दिल्लें आसा चतुश्लोकी भागवत सांगून पुरा साक्षात्कार करून दिल्लो आसा तरी हांव देवाक गुर्त जायन कशी मेगेलो कशी मेगेल दुर्भाग्य हे म्हणून प्रार्थना करतास अश्रू प्रवाह करतास हृदयपूर्वक करतास तेन्ना देवा कसं जाला मनान तूं भागवता वाचय तुमकां कळटा भागवता सांगला की कृष्ण देव शांत जावन आयकत आशिल्ले शांत जावन मस्त खुशी जा मस्त दुःख ना कसं ना मनाक कसं चल्ला म्हणून गोत ना देवाल्या प्रार्थना करता आसता ब्रह्मा देव आयकत आसा तर बृहद भागवता मतान तूं देवान सांगला की त्या वेळार तागेल मनान तूं कसं भाव आशिल्लो तो गुप्त भाव तांतू व्यक्त केला देवान आमगेल्या सनातन गोस्वामी स्वामींनी सांगिल्लें आसा की वॉट वॉज कृष्णा थिंकिंग दॅट टाइम देवा मनान तूं कसो विचार आशिल्लो हे पळय देवता हे पुरा व्हडले व्हडले देवता लोक आसा पळय तांणी इतली व्हडली देवता जाल्यार मागीर तांगेली चूक करची आसता न्ही चूक केल्ले मागीर पश्चाताप करचे आसा ताजे मागीर पश्चाताप जावन डोळ्यांत उदक हाडचें आसा ताजे मागीर प्रार्थना करचें आसा पश्चाताप करून आनी म्हाका हांगा हांव वैकुंठ सोडूं म्हगेले देवपण सोडूं हांगा आयला म्हगेल्या मोगाच्या चेडो मोटू खेळचे खातीर आयला हांव आनी हांणी मध्य मध्य येवन चूक करून व्यवधान करून तांतू बाद दिवचे आसा आनी मध्य येवन प्रार्थना करचे आसा मागीर आयकूंक पडटा म्हाका मेगेल मन त्या प्रार्थना भितर ना काय देव सांगतास की म्हाका चेडो मेगेल चेडो वेट करतास ती तांगलोड खेळचे आसा म्हाका केन्ना हो तागेल प्रार्थना कैद करता केन्ना हांव धांवत खेळच्या म्हणून देवा मना आस की म्हणून देव शांत जावन रावला केन्ना तूं बाबा प्रार्थना केन्ना तूं कैद करता सांगता की म्हाका तूं मनान सांगता आसा उलयना मनान तूं विचार करता आसा केन्ना कैद कर तूं म्हाका आतां वेळ जालो रे म्हाका वचचें आसा अशें आमगेले देव ब्रह्म केन्ना प्रार्थना करता आसता तेन्नाय देवाक इंट्रस्ट ना मस्त आयकुच्या खातीर पण एक कर्टसी म्हणून राबचे आसा की इतले व्हडलो देव हांव ताका अधिकार दिल्लो आसा ताका आतां पश्चाताप जाता आसा आयकूंक हांवें म्हणून आयकच्या राबला एज अ कर्टसी एज अ एटिकेट इज सिटींग देर पण तागेलें मन कसं म्हणटा मन म्हाका ह्या प्रार्थनेन तूं आनी स्तुतेन तूं कसनय रोवची ना अनेक गंमत आसता तूं पळय ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यादिष्ट दशांगुलम स्वाहा अशी म्हणून सक्कड देवतागण 33 कोटी देवतागण म्हणटा ती ಒಟ್ಟು येवन देवा स्तुती करता ती आणि कायम करता असत काही वैकुंठान तू कायम स्तुती चालू आसा पुरुष सुक्त अमुक सुक्त तमुक सुक्त नमुनमुन्या सुक्त आसा कायम ब्राह्मण वृंद देवता वृंद देवऋषी वृंद तांणी ಒಟ್ಟು म्हणून कायम प्रार्थना करता आसा ती केन्नाय वैकुंठान तू केन्नाय कैद जाना काय ते कंटिन्युअस प्रेयर्स आर बीइंग चॅन्टेड देर देवाक देवान सांगचे आसा की ते वैकुंठान तू सांगले आसा पळय ते पुरा हिम्स आणि पुरा श्लोक आणि सुक्त आसा पळय तातूंत म्हाका मस्त रुची ना केन्ना म्हगेले फ्रेंड्स आसा पळय गोपाल फ्रेंड्स आणि गोपी फ्रेंड्स तांणी केन्ना म्हाका वायट शब्द उच्चार करता पळय अपशब्द उच्चार करता पळय त्या म्हाका त्या श्लोका पाशी घोड अनुभव येता काही व्हेरी इंटरेस्टिंग त्या देवा खातीर पुरा विद्वत जन पुरा मन लावन श्लोक कंपोज करून नवनवी रागान तू छंदान तू म्हणता आसा ती लायक करून इतले मधुर मधुर वाणीन तू म्हणता आसा ती ताका इंटरेस्ट ना काही ताका तागेले फ्रेंड्सान केन्ना जोर उलयला पळय मस्त आमकां म्हणटात पळय बॅड वर्ड्स अपशब्द ते भारी गुण जाता काही गोड जाता काय ताका आणि पळय आनीक विरोधाभास पळय कशें म्हणून अशीच बरयला शास्त्रांत तू की साक्षात मूर्तिमान भय आस पळय भय ते देवा भितर काही पर्सोनिफाईड फियर इज फियरफुल ऑफ द लॉर्ड
अशें आमगेलो देव आसा. हे तर आपल्याला पुरा कडकडता काय पुरो संध्यानं. कसं नाही आज्ञा म्हणून घेवच्या का हात जोडून आपल्याला कसं आज्ञा सांगा आमकां आणि तत्पर असं ती पुरा जैनाक इतली इतले इन्फ्लुएन्स इज देअर. आणि वृंदावन आयले मागीर पळय सांज चेडूं खेळटा आसा कृष्ण आणि बलराम. आणि चेडवां कशी खेळच्या बसल्यार मागीर भूकय जायना न्हीदय येना कसं नाही जायना तांकां जेवण नाका तांकां खावचें नाका खेळचे मात्र खेळची कारण लूट करची कारण तूं मन आसा. ते आमगेले कृष्ण तशीची खेळच्यान तूं इतले मन आसा जेवच्याक आनू घरला येता नंद महाराज. तर यशोदा म्हणटा पळय गो रोहिणी चेडूं आपय गो वचून ती वता आपोवच्याक. ती आपोवच्या वता कृष्णा बलरामा पुता मोगा पुता मोगा तेगेंडे याव रे जेवच्या वच्चा रे आन आयला घर लागीं बसला वाट पळयत आसा. त्यांनी काय आयकतात तांकां आयकपणा. आणि रोहिणी तितलो अधिकार ना. तिने प्रयत्न करचे आसा मागीर तिने वचून पळय आका यशोदा मागीर ती चेडूं आयकना ती. तुवें वचूंक आपोवच्याक आनंद मस्त वेळ ते नंद महाराज वाट राखून आसत न्हू हे. मागीर ती वता यशोदा एकलीच आसा. ते म्हणटा कसं रे तू चेडूं रस्त्यार पडला चेडो म्हणके पाचेर आपण आयकपणा तुका बघी वचपाक घर लागीं आन केन्ना येवन बसता थंय. एकदम कृष्णाक भंय जाता थंय. साक्षात मूर्तिमान भय ताका पळोवन भंय भित्तकय. आणि आवसुले एक गोपी सान दूध काडटाली आणि दही करताली गोपी तिणे वरान म्हणलें तर ताका भंय करता. तत्काल गेम सोडून वता तो. कृष्ण बलराम भायर सरता ती नाही अम्मा खूप आयला अम्मान मस्त कोप येवन उलयला अशें कसं म्हणून. तेन्ना चेडूं म्हणटा ती भारी बुदोंत आसा तूं खेळान तूं हारतना अम्माल न्यावान करून वच्चें आसा तूं फाल्यां तुका खेळच्या घेना आमी भुरगांच दवरी. आतां तूं गेल्लें म्हूण लायक हारता ना तूं आतां गेल्यार फाल्यां तुका आमी खेळच्या घेना ती. आणि देवान सांगिल्लें आसा बृहद भागवतान तूं की ते तांगेन सांगिल्लें आसा त्यांनी की तुका आमी खेळच्या घेना ती. त्या सकडापाशी व्हडली थ्रेट कय ताका सबसे बडी धमकी ताका मस्त भंय करता म्हणून खेळ सोडून वापस वता अम्मा लागीं. ते आयकून वापस खेळच्या वता मागीर वापस अम्मा जोरान उलयता मागीर वापस अम्माले वता. फायनली आम्मा म्हणटा व्हडना रे बाबा फाल्यां खेळात तुमी फाल्यां तो वापस हारचे येता तो ताका घेवन वता. अनेक पंत केन्ना गोपीन सांगिल्लें आसा कृष्णा आम्ही ऐकलं आसा ती की तू परमात्मा काही परमेश्वर म्हणून आम्ही ऐकला आणि तू मस्त अवतार घेता काय आम्ही अशी ऐकलं आसा. आणि आम्ही अशी ऐकलं आसा की तू मागच्या जन्मान तू राम आशिल्लो काही त्रेतायुगान तुवें राम म्हणून जन्म घेतलेलो आशिल्लो आणि तुगेलो भाव आसा पळय मालगडो तो धाकलो भाव जावन लक्ष्मण जावन आशिल्लो काही आमकां त्या तुगेलो रूप पळोवच्या मना आसा. तेन्ना कृष्ण कशी तागेलो देवपण परत सोडून आयला तो कोणाक कोतना देव म्हणून तो. पण ना हांव कोण हांव हांगा पुरा नंद महाराज पूत मात्र हांव म्हाका कसं नाही कोत्ता बाबा हांव गाय चोरोवची म्हगेलें हेच काम आसा हांव वैश्य पुत्र म्हाका देव कसं ना हांव देव कसं नाही ना ना हांव देव ना. तेन्ना राधा आणि गोपीन सांगिल्लें आसा पळय मस्त नखरे करचे ना आत्ता तुवें रामाल रूप दाखयनातल्यार पळय आमी तुगे लागीं उलयना ती आत्ता वता ती हांगा दाखोवन. देवान वपास सांगिल्लें आसा की तांणी सांगिल्लें वाक्य आसा पळय तांणी सांगिल्लें उत्तर आसा पळय त्या मेगेल खातीर सकाळ अशी मस्त धमकी असती. इट्स अ बिगेस्ट थ्रेट फॉर मी. तत्काळ देवान सांगला ओके 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 वडना तुम्ही हांगा बसा ती आणि डोळे बंद करा ती. डोळे बंद करून देवानं रामाल रूप घेतला बलरामानं लक्ष्मणा रूप घेतला आणि पुरा ग्वाल बाल चेडूव मांकड जावन वानर सेना म्हणून तयार जाल्ली ती हातान तू गदा आणि घेवन. आणि देवान सांगलें आसा दोळे उगड्या ती ओपन युअर आईज म्हणून सगळ्यांनी दोळे जोडले मागीर तांगेल्या येद्राक नीळ कृष्ण आता पांच बण्ण जावन ग्रीन कलर राम जावन धनुष्य बाण घेवन दर्शन दिता आसा. आणि बलराम मालगड भाव धाकलो भाव जावन धनुष्य बाण करून येद्रा राबिल्लो आसा. मागीर त्या रामान बैसून थंय शिवलिंग स्थापन केल्लें आसा
रामेश्वर महादेव सगळे पूजन केलेलं असं आणि पुरा त्या गोपीकण थंय बसून पुरा ड्रामा पळत असत ती लायक करून एज अ प्रेक्षक एज अ ऑडियन्स आणि सगळा यात्राक रामान रामेश्वरा पूज करून बाहेर पडले मागीर एक दिव्य समुद्र प्रकट झाला खंय फरक जाल्ला हे काम्यवनांतू तांतू एक 10 मिनिट भितरी सेतुबंद निर्माण कोण झाला कितली की दीस लागले त्रेतायुगांतू आणि इन सम मिनिट्स दे हॅव कंप्लीटेड आणि ते कैद जाताना सेतुबंद पूर्ण जाताना ते त्या बगलेनं श्रीलंका निर्माण झाल्या तांतून रावण आयला हा 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 हाव रावण असं दशानंद रावण म्हणून मग रामाने एक बाण काणू धनुष्य बाण करून रावण वध केला सगळ्यांनी टाळी घालल्या ओ व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड जय हो म्हणून तर त्या निमित्तानं त्या गोपी भैयानं कसं भैया की त्यांनी मेगले उलयले तरी कशी हांव कशी करची हांव कशी करचें वैकुंठ सोड आयला तांगेले मोग अनुभव करचे खातीर म्हणून अपास सांगचे आसा मन करता की साक्षात मूर्तिमान भय केन्ना ताका भय जाता काय कृष्णा पळयल्यार आणि त्या कृष्णाक भय कसं नाही की मेगेल मोगाची गोपी मेगेल मोगाची ग्वाल बाल तांकां असंतुष्ट करचें ना म्हाका तांकां खुशी आसा का केन्नाय तांगेलें कसं मन आसता म्हाका पूर्ण करचें आसा ताणें सांगलें तशें करचें आसा खंय आतां पळय अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते मेरी सक्कड कडेन मेगेल नियंत्रण आसा खंय अर्जुनाक सांगिल्लें आसा आणि योगिबीर ध्यान अगम्यम असं म्हणटा मेळ्ळी पळय देवाक 2 हात तांतू 5 नांगून आसती मेळ्ळी टू 10 नांगट आसती 10 नेल्स पांयाक 10 आसती 10 नेल्स टू 20 नेल्स तांतूल्यान म्हळ्यार अनंत कोटी प्रकाश किरण तांतूल्यान भायर पडत आसती एफल्जंट रेज ऑफ एफल्जन्स प्रकाश किरण तेजस्वी भायर पडत आसती आणि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं कितले वर्णन असतं देवाले त्यात प्रत्येक नांगटा दाखवून अनंत कोटी प्रकाश किरण पडत असती योगी जनांक ते देखूपणात काही अनंत जन्मांतू ध्यान करून तपस्या करून संन्यास्त जावन नियम व्रतस्थ जावन इतले कष्ट काढल्यारी इतले तपस्या केले मागीर एक प्रकाश किरण देखूपणा काही तांकां एकूय देखपणा एकू नांगकूट देखू पडचे मागिरी त्या मागिरी तांतूल्यान भायर पडतले किरण देखपणाक आणि सकड कडेन ज्ञानी कर्मी तपी ध्यानी सकड नमुने संन्यस्त जन तपस्या करता आसती घरदार सोडून पुरा तांकां मेळना ते तो आणि तोच देव कशें आसा वृंदावनान तो ताका हातान तूं कितले पळय हात समजले पळय आनी तूं ती कितले धंय पावता तितले मात दिवचे काय थंय ताका म्हणचे हिंदी म्हणचे चुल्लू भर मेरी तितलेची कितले हाता भितर पावत पळय तितलेच दिवचे त्या खाल्ले मागीर नाच कर म्हणटा नाच करी नाच करता मागीर सॉल्व जाता मागीर वापस हात येद्रा करता वापस ताका थोडे धंय दिवचे आनी ताणें खावचे मागीर म्हणटा थोडे आणखी दी गो ना अनेक पण डान्स करून दाखय मग तू दिता खंय तशें ताका अनंत पटी नाच करूचे आसा कोण ते पुरा दूध काडटाली गाय बायले मनशो लोवणी काडटाली ती गांठीताली ती सिंपल गोपीज तांगेल्या इशाऱ्या भितर नाच करता परमात्मा कशें करचें म्हणून कळना ते हाऊ इट इज पॉसिबल ईश्वर परम कृष्ण आसके तो अहम सर्वस प्रभव आसके सक्कड कडेन नियंत्रण आसके खंयची झाडां पान तागेले इच्छे शिवाय हाल ना काही इतले नियंत्रण आसा तोच देव इतलेशे धंय घेवन खावका म्हणून ताका मना येतात ना नाच करून दाखयत खंय तांणी टाळे मारची आनी हाणें नाच करून दाखोवचें कशें तें म्हणून देवाल भाव आमकां कळना अशी जगत्यान तूं कोणेय मनुष्य ना कितले ऐश्वर्य पळय तितले गर्व आसा तितले अहंकार आसा तितले अहंकार आसता तांकां आमगेल्या देवा खातीर सक्कड ऐश्वर्य तागेलें आसा एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम पण तो हांगा येवन तांगेले लोवणी खांपून खाता खंय त्या उपासाक बरयलें आसा बृहद भागवतान तूं
सक्कड ऐश्वर सोड वा हांगाचे लोणी खावच्या खातीर खांपून खावच्या खातीर आयला. तांतू कितले गोडशे आसा तितले गोड चव आसता, तू रूच आसा त्या तांतूय ना काही. आणि गंमत आयकता ती द्वारकेन तू हे पुराय सांगचे इतके कितें प्रयोजन अरे आम्ही कोणाला जन्म अष्टमी आम्ही संपन्न करता आसा ती आमकां कळका म्हणून सांगचे प्रयत्न करता आसा हांव. रुक्मिणी पळय भाग्यलक्ष्मी सर्व भाग्यलक्ष्मी म्हणजे सर्वोच्च भाग्यलक्ष्मी रुक्मिणी. आणि तिगेल हाता जेवण कशी रुच आसा पुरो. द्वारकेन तू ऐश्वर्य संपन्न वातावरणान तू तिणें लायक चंद पदार्थ करून देवाक खावच्या घालचे आसा. स्वता करून स्वता वाडचे आसा, स्वता बसचे आसा थंय आणि देवा वार घालतना निमगूच आसा कसं दिवका स्वामी, कसं तुमकां दिवका आणि दिवका वे कसं नाही चीज जावका की गोड्स जावका की रंदे जावका की कसं भज जावका की म्हणून मोगान निमगूच आसा. तेन्ना मदेन तू देव रडता काही डोळ्या उद्दा येता तेन्ना रुक्मिणी भारी बेजारू. कसं नाही वीट चड जाल्ली की तीक चड जाल्ली की कसन जाल्ले कसन मेगेल चूक जाल्ली म्हाका सांगू का, तुम्ही सांगू का म्हाका तुमगेले हे पुरो अश्रू पळोवच्याक भारी बेजार जाता. मेगेल चूक कसं म्हणून सांगू का म्हाका, हांव इम्प्रूव करून वापस सांग करता अनेक पंत करता मग सांगू का. ते म्हणटा ना गो रुक्मिणी तुगेल जेवणान तू तुगेल मोगान तू कसं नाही उण ना परिपूर्ण तुगेल प्रेम आसा. मागीर रडचें कशें का तरी ते म्हाका सान असताना अम्मान दिल्लेले वस्तू उडगास येता काही कसं वस्तू काही कसं सांगा म्हाका ती हांव करता ना तुवें म्हाका करचें येता हांव सांगता तूं सांग म्हाका तुम्ही सांगात म्हाका हांव करता. कशें सांगू तुका ते सान आसतना म्हाका दांत ना आशिल्ली काही दांत ना असताना तेन्ना केन्नाय कडक बुंदी उंड आसपाची घट्टी वस्तू ते म्हाका सापू जायना. तेन्ना मागीर अम्मान ते तिगेल तोंडा घाल न्हू सब्बू न्हू आणि पुरो पातळ करून पेस्ट करून काणू म्हाका खावचें आशिल्ले ते पुरो उंड आनी पुरो कडक उंड पुरो दांतान सब्बू न्हू पेस्ट करून ते पेस्ट काणू म्हाका खावचें आशिल्ले म्हाका भरोवचें खावचें आशिल्लें. ते तूं कशें करचें ते तूं करूं जायना न्हय. आणि ताका रुच कशी आशिल्ली ती रुची हांका कशी येवची. तुगेले पंचपक्वान 56 भोग आसा काही म्हाका तसं भारी रुची आसा पण ती रुची ताका येना गो. पळय देव आमगेलो 56 भोग खातालो इतले ऐश्वर्य संपन्न देव ताका मोग कसं नाही अम्माल तोंडान तुले काणू तेन्ना खाता ताका कितली खुशी जाता पळय ती खंयच्यान तू ना काय खुशी. राती उठायच की निदर करून अंतला निदरला ती बामूण बाय लाय करून. इमॅजिन दे आर इन द्वारका 16,108 पॅलेसेस कितले ऐश्वर्य आसा कशी आसता पुरो तागेले बेड्ड तांतू बामूण बाय निदरला आसा ती मध्यरात्री उठावन रडचे आस काही ललिता विशाखा म्हणून आपोवचे आसा कसन स्वामी कसं नाही आमगेले उणे आस की आमगेले मोगान तू कसं नाही त्रुटी आस की कसं नाही दोष आस की सांगता आमकां भारी बेजार जाता आसा तुमकां पळोवन कसं नाही ते कारण कसं नाही. तर ते गोपी पुरा गोबर आणतू गोमूत्र आणतू पुरा काम करताले भायले मनशां पुरा तांगेले ऐश्वर्य काय ना तांगेले मोग उडगास करून रात न्हीद येना घेता कशी कळची हे व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. अचिंत्य पुरा ते कळचे भारी कष्ट आसा अशें आमगेले देव आसा. सक्कड नमुन्या विरोधाभास पळय एक पर्सनालिटी भितर आसा. ऑल काइंड्स ऑफ ड्युअलिटीज आर adjusted in one personality called Sri Krishna. पुरा नमुने द्वंद्व आसा त्या पुरातंतू आसा ती एका मनशा भितर आसा दॅट इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहुड लीला पुरुषोत्तम परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान. त्या देवालो जन्मदिवस श्रावण वद्य अष्टमी दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट दॅट वी हॅव टू अंडरस्टँड. आमगेल देव म्हणून आम्ही म्हणचे की आमगेल अष्टमी सर्वश्रेष्ठ उत्सव आसा. आणि देवान सांगितलं असं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना. मेगेल हांगा भौतिक दुनियांत जे जगत्यांतू येवचे जन्म घेवन अवतार घेवन आणि हांगा येवन कसन करता पळय हांव ते कार्य मेगेले ते मेगेल कर्म तांतुले दिव्यपण कोणाक कळता पळय ताका उपास सांगा ह्या जगत्यांतू जन्म घेवचे अगत्य ना काही. यो वेत्ति तत्वतः
तत्वता हांव कशें आसा, हांव कोण आसा, म्हगेलें चरित्र कशें आसा, म्हगेले स्वभाव कशें आसा, म्हगेले व्यवहार कशें आसा, म्हगेले गुण कशें आसा, आनी ते दिव्य आसा म्हणून कोणाक कळटा तत्वतः त्या मनशाक हांगा केन्नाय त्यक्त्वा देहम मरण पावल मागीर नैती मामेती सो अर्जुना उपास जन्म जायना खंय. आनी कडेन सांगलें आसा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम. एक पंथा मेगेल वट्टू मोग जावन आसक्ती जावन केन्ना हांगा दाखून भायर पडटा ती तेन्ना तो मनुष्य केन्नाय उपास येना खंय. आय एम प्रॉमिसिंग यू, हांव तुका वचन दिता आसा त्या मनशाक केन्नाय उपास येवच्या गत ना हांगा. अशें आमगेले देव. आणि सक्कड सांगता आसा अर्जुनाक जेन्ना दिसता की कितले अहंकार आसा मनशाक. हांव मस्त देव आसा खंय, हांव नियंत्रक आसा खंय, हांव भोगता आसा खंय, हांव नियम सर्व महेश्वर हांव आसा खंय, पुरो हांव आसा, हांव 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 म्हणटा आसा. सो इट साउंड्स लायक व्हेरी इगोइस्टीक पर्सन. पण ताकाय उत्तर आसा. आतां आमी सान आसतना त्या प्रभादेवी जत्रे वचचे आशिल्ले. जत्रेन तूं भारी गवजी 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 पुरा चेन जेन जेन्ना गर्दी कितले आसा ते देवस्थानांत प्रभादेवी देवस्थानांत पुरा जत्रा पुरा ह्या वेका त्या वेका खाजा कुंड आणि पुरा बॉल आणि पुरा मेरीगो राऊंड पुरा गंमत असते. मस्त गवजी आसा. तेन्ना हांव सुचेडा सांगता पळया पुता मेगेल बोट सोडच्या नजा ह्या गर्दे भितरी तुगेल पुरा सुरक्षा आसा पळय. ऑल युअर सेफ्टी इज इन होल्डिंग माय फिंगर. कळ्ळें तुका मना आयिल्लें माय. एकार तेकार पळोवच्या नजा. मेगेले बोट धरून हात धरून वचका. तेन्ना दिसता की कितली अहंकार आसा आम्माक. हांव तुगेली रक्षण करताली, हांव तुगेली संरक्षण करताली, मेगेले हात सोडनाका, मेगेले हात तुगेले रक्षा करता म्हणून कितली अहंकार आसा अशें दिसता. पण तशें न्हय तें. त्या मोगा निमित्त सांगता आसती आनी तें सत्य आसा. तातूंत अहंकाराक काय ना तातूंत प्रश्न येना. कारण चेडा ना कसं नाही बॉल आणि चकली जावन पळोवन खाजा पळोवन हात सोडल्यार त्या गर्देन तूं तो चेडू वडगायता. मागीर हिंदी फिल्म मागीर जत्रेन तूं हांव सोड चेडू वडगान जालें मागीर आफ्टर मेनी इयर्स यू मीट हिम इन सम अदर प्लेस. दॅट इज हिंदी फिल्म. जत्रेन तूं वडगांवचें आमी सान आसतना पुरा फिल्मान तेची निरुपा रॉय केन्नाय चेडवांक ती शी लुजीस हर चिल्ड्रन. व्हेरी फेमस मदर ऑलवेज लुजींग हर चिल्ड्रन. So jokes apart, what we have to understand is की हांवच केन्ना सांगता पळय की मेगेल्या हात धरच्यान तूं तुगेल्या सुरक्षा आसा कारण तूं हांवसूल अहंकार ना तो तें सत्य आसा. तें सत्य तशें कृष्णान सांगचेस पळय गीतेन तूं हांव नियंत्रक, हांव सर्व महेश्वरू, हांव भोगता. तें सत्य आसा. तें गर्व करचें न्ही देवान. ते देव जीव विसरलेलो आसना पुरा. ताका गोतना तूं कोण तागेले आनू, तागेले कोण संरक्षक, तागेले हितचिंतक कोण म्हणून, तागेले सुहृद कोण म्हणून कोणाक ताका गोतना म्हणून सांगपा पडटा ताका रे तूं गोतना रे तुका हांव तो तुगेलो सकरा बशी फ्रेंड तुगेलो हांव, सकरा नियंत्रक हांव, तूं गोत्तास का तें म्हणून तें परत सांगिल्लें देवाक. तर कोणाक देवा वटी श्रद्धा विश्वास ना पळय तांकां अशें दिसता की आमगेलो देव आसा पळय मस्त गर्व आसा. प्रत्येक वस्तूंत हांव हांव म्हणून सांगता आसा. पण एक पंथ देवा वटू श्रद्धा दवरल्यार कळटा की ह्या पुरा अहंकार न्हय, ह्या पुरा सत्य आसा म्हणून आमकां गोत जाता. त्या खातीर संत कृपा आवश्यक आसा. संत कृपा केन्ना जाता पळय संता सत्संगती भितर हे पुरा अनुभूत जाता आसता आमकां. अनुभूत जाता जाता वता आयुश्यांत म्हणून केन्नाय संत संगती केन्ना सोडच्या नजा. कोणाला मनान तूं, कोणाला हृदयान तूं, कोणाला आत्म्या भितरी देवा विशयान तूं साक्षात्कार जाल्लेलो आसा, देवा विशयान तूं अनुभूती जाल्लेलो आसा, तांगेले वट्टू सदैव राबूका आमी. तांगेले उतर आयकुका, तांगेली वाणी आयकुका, तांगेले उपदेश आयकुका. तेन्ना आमगेल हृदया भितरी तेच साक्षात्कार निर्माण जाता. तशें आमगेले देव तागेलो आजी बर्थडे आसा खंय अष्टमी दिसांत 12 ऑगस्ट दिसांत तागेलो बर्थडे आसा खंय. आनी कशी जन्म कर्म चम्य दिवे जन्म कर्म चमे दिव्यम कशी दिव्य कशी दिव्य म्हळ्यार आमगेले जगत्यान तूं आमी आमगेले आयुष्य काडटाना 3 गुणा प्रभाव आसा आमगेले वरी सत्व रज आणि तम. हे 3 गुणा प्रभाव त्या प्रभावा निमित्ती आमी वेगळे वेगळे कार्य करता. ती केन्ना सकाळी फुडें आमगेले वयरी सत्वगुणा प्रभाव आसा
मागीर दिसान तूं रजगुणा प्रभाव आसा, रात्ती वेळार तमोगुणा प्रभाव आसा. केन्ना केन्ना ಒಟ್ಟು सत्व रज ಒಟ್ಟು असत काही, केन्ना रजगुण तमोगुण ಒಟ್ಟು प्रभाव आसा काही आमगे घरी. आणि त्या प्रभावा निमित्त आम्ही वेगवेगळे कार्य करच्याक प्रवृत्त जाता आसती. आणि कार्य करून कर्मफल निर्माण करता आसती. आणि त्या कर्मफलान तो आमकां बंधन जावचें आसा. एक कार्य करचें बंधन आसा, एक कर्मफला बंधन आसा. आणि तांतू आवृत्त जावन आयुष्यभर आम्ही जीवनभर आमगेले पुरा आयुष्यांतू त्या कर्मफळा भोगता 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 मुखार 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 वचचें आसा. आणि मरताना एक स्टॉक बाकी आसा कर्मफलाचे, त्या भोगचे खातीर अनेक जन्म घेवचे आसा. मागीर अपास सत्वगुण, अपास समगुण, अपास रजगुण, अपास नवीन शरीर, अपास जन्म, अपास मृत्यू, अपास मांतारपण, अपास रोगराई, जन्म मृत्यू जरा व्याधी दुःख दोषानुदर्शनम. चालू लागते पुरा, चालू लागता. आम्ही येवचे म्हळ्यार कशें न्हय, आम्ही येवचे आम्ही ठरवून येवचे न्ही. वी आर कमिंग आउट ऑफ फोर्स. म्हाका निमगे आसल्यार तुका खंय जन्म येवका, हांव सांगता लायक न्हू. म्हाका अंबानी घरा जन्म दिवका, म्हाका अमेरिकन शरीर म्हणजे गोरे शरीर जावका, म्हगेले केस पिंकशे आसका, म्हगेले दोळे निळे आसका ती. आय विल गिव अ लिस्ट वॉट आय वॉन्ट. की म्हाका अशें जन्म घेवका, ह्या घरांत घेवका, ह्या कुलांत घेवका, ब्राह्मण कुळ आसका, आणि दुड्ड मस्त आसका, रूप छंद आसका, दोळे छंद आसका, ती हायट छंद आसका, अशी पुरा हांव एक पॅकेज बरोवन दिता. म्हाका निमगेले रे, पण म्हाका निमगेत कोण? आमगेले जन्म, आमगेले आवस बापूस, आमगेले कुटुंब, आमगेले जाती, आमगेले फायनान्शियल कंडिशन आम्ही पुरा वी आर नॉट डिसाइडेड दॅट. इट हॅज बीन फोर्स्ड अपॉन अस ॲज पर अवर कर्मा. आम्ही ॲज पर द डायरेक्शन ऑफ कर्मा वी हॅव कम, अँड ॲज पर द कर्मा वी आर गोईंग ऑल्सो अहेड ऑफ लाईफ इन टू नेक्स्ट लाईफ ऑल्सो. आमगेला तू काही कसं नाही नियंत्रण ना. आम्ही त्रिगुणा प्रभावांत येऊन कार्य मात करचे. अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ थ्री गुणास आम्ही केन्नाय कार्य करचे आसा. आमगेला तू नियंत्रण कसं नाही ना आमगेल. पण देवा अशी नाही. त्या खातीर जेव्हा देवा आम्ही जन्म म्हणचे ना. देवान म्हणला ते भगवद्गीतेन तू, पण आम्ही म्हणा ती, आम्ही कसं म्हणटा ती अवतरण. देवान अवतार घेवचे आसा. अवतार म्हणटा तसं नाही, स्वेच्छेन घेवचे आसा, स्वता इच्छेन घेवचे आसा. आतां म्हाका 5 बण्ण घेवन मागीर ग्रीन कलर घेवन जन्म घेवचे आसा. त्रेता युगांत तू राम जावन येवचे आसा. येस इज कमिंग. आणि रामायण बरयल्लें आसा. विष्णू अवतार घेतलो केन्ना दशरथ महाराज पुत्र कामेष्टी यज्ञ करता आसा. तेन्ना ते यज्ञान तू आहुती स्वीकार करचे खातीर पुरा देवतागण आयले, ती देवगण पुरा आयले ती. आणि तांगेल त्या उट्ट जाल्ले निमित्ती दे आर डिस्कसिंग कसन कष्ट मारा रावणाले. कसन म्हणून वतना नवग्रहांक पुरा पट्टार निकालान दवरले, फाटीर पांय जावन वयर वता काही, इंद्राक उद्दा पडचे दवरले काही, आणि वायू देवाक पुरा झाड मारी कोयर काडचे खातीर दवरला काही, कोयर काडचे खातीर वायू देवाक. अँड वायू देवाक अग्नी देवाक म्हणे जेवण करचे दवरला काही, रांद पिवून दवरला काही. अशी पुरा नाका जालेले पुरा काम देवतांक दिवन सोडला आसा. मागीर मस्त अपमान करून तांकां कोण कोयर काडता आसा, कोण उद्दा भरता आसा काही, व्हडले व्हडले देवता ते पुरा उट्ट जाल्ले ह्या पुत्र कामेष्ट यज्ञान. तू त्या निमित्तानं एक दुसऱ्याली व्यथा शेअर करता आसा ती. तू कोतस वय म्हाका शिकोवन दवरला, ओय वय म्हाका शिकोवन दवरला, तू कोतस वय अशें केला तशें केला म्हणून चर्चा करता आसा. तेन्ना पुत्र कामेष्ट यज्ञान तू गुप्त रूपान तांगेले एद्राक विष्णून अपीयर केल्ले आसा. विष्णू हॅज अपीयर्ड. ताका दशरथ आणि कौशल्य गुत ना, प्रायवेटली ही अपीयर्ड टू देवताज. कसं तुमगेले मनान तू कष्ट वय तुमकां. मग देवा पर सांगिल्लें आसा असन कसन कष्ट आमकां जाता आसा. सक्कड कष्टा कारण रावण आसा कशी करचें म्हणून ना. सक्कड देवतांक पराभव करून दवरलेले आसा, सेवक बनवून गुलाम करून दवरलेले आसा. आमकां कसं नाही करूं जायना. आमगेले पुरा इतले व्हडले बल आसा आमकां युजलेस इन फ्रंट ऑफ रावण. देवान नेमगेलें आसा कसन कोरका. तुम्ही येयात देवा, तुम्ही येयात, तुम्ही येवन आमगे रक्षण करे, आमकां तारण करात म्हणून. तेन्ना देव म्हणटा व्हड ना, हांव येता, हांव जन्म घेवन येता. आतां म्हाका जन्म घेवचे खातीर हांव सोपूस ठरोवका कोण म्हणून. तेन्ना देव मातशें पळयता. तेन्ना दशरथ आणि कौशल्य आणि राणी बैसून पुत्र कामेष्टी यज्ञ करता आसा ती. देव सगळ्या म्हणटा ये बामूण बायल म्हगेले आवस बापूस जावच्या योग्य आसा ती.
आय चूज देम एज माय मदर अँड फादर अशी देव तांकां प्रॉमिस केल्लें आसा. आनी मागीर अंतर्धान जावन तत्क्षण हांगा जाल्लें अंतर्धान तत्क्षण थंय दाखोवन यज्ञा भितर खीर रूपांत भायर आयलें आसा. खीर प्रसाद रूपांत देव भायर आयलो आसा. एक पात्रांत एक यज्ञ पुरुष भायर पडला, हातांत तूं पात्र आसा आनी रामायण बरयला तातूंत तूं आशिल्ली पळय खीर, that is not different from Vishnu himself. Vishnu appeared as Khir Prasad. आणि त्या यज्ञ पुरुषानं भायर येवन दशरथाक दिला, सांगला की तुगेल बायलांक पुरो वांटून दी आनी तुका 4 पुत्र जावचे आसले. तेन्ना वांटून दिले पळय. मागीर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चतुर्व्यूहान जन्म घेतला. सांगची प्रयोजन म्हळ्यार कशें न्हय की देवानं स्वता इच्छेन अनुसार हांव स्वपूसू चूज करून जन्म घेतला. आमगेले म्हणके नाही. दॅट इज गॉड. ही चुजेस अँड एनी कम्स. आणि द्वापार युगान तूं म्हाका नीळ बण्ण मस्त पसंत आसा म्हणून हांव नीळ बण्ण येता. दॅट इज कृष्णा. सत्ययुगान तूं तांबडे बण्ण येता केलो. इज कमिंग विथ रेड कलर. सो पॉइंट आय एम ट्रायंग टू एक्सप्लेन की आमगेल जन्म पोस्ट बाय कर्मा आणि देवाल अवतारू स्वेच्छेन करचो. कितले वर्स रावचे म्हणून मनात तांणी ते प्लॅन करचे. हांव कसन करचें म्हणून देवान प्लॅन करचें. आनी तांगेल कसन करता पळय तूं कर्म बंधन ना, कर्म फल बंधनय ना काही. कसन कोर का म्हणून इट इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ 3 गुणास. सत्व, रज आणि तम गुणान तूं केल्लें कार्य नाही ते सांगला अर्जुनाक. त्रैगुण्यो विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना. आणि सांगेल की हांव निस्त्रैगुण्य आसा काही. म्हगेलें खंयचेय कार्य गुणा प्रभावान तूं ना काही. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड. सो आमगेल जन्म आसा पळय, आमगेले जन्म पुरुष आणि स्त्री ಒಟ್ಟು जाल्ले मागीर योनी मार्गान जन्म जावचो. मस्त कश्ट जात जन्म जावचो आमगेलो. देवान योनी मार्गान येवचें न्हय, देवान प्रकट जावचें. हांव स्वपू यात्रा प्रकट जावचें. दशरथाने आमगेले म्हणके न्हय, ते खीर खावन गुरबट जाल्लेली कौसल्या, कैकेयी आणि सुमित्रा. आणि देव प्रकट जाल्लो योनी मार्गान न्हय. ही मॅनिफेस्टेड. चैतन्य महाप्रभू निमाई त्या रुखाय सकाळ मुळांत जन्म जाल्लो. मेरी प्रकट जाल्लेले. तशी कृष्णही देवकी गर्भांतुल्यान योनी मार्गान आयलेले न्हय, प्रकट जाल्ले. चतुर्भुज विष्णू, फुल्ली ग्रोन अप, लॉंग हेअर. हांगाय देव यशोदाकाय तशीची. सांगचें म्हळ्यार कशें न्हय, देवा जन्म दिव्य आसा. दिव्य म्हळ्यार त्रिगुणातीत, 3 गुणा परे तांगेल जन्म आसा. तांगेल जन्मांतू या तांगेल कर्मांतू त्रिगुणाल्या कसं काम ना. कसं सांगितलंय लक्ष्मीनं ब्रह्माक जगन्नाथपुरींतू, यमराजा तुका कसं काम ना. हांगा भोंवच्या मात येवचें तुवें. तुगेलें कार्य कसं हांगा ना. तुगेलें कार्यक्षेत्र हांगा ना. आयल्यार येव येता, दर्शन करून येता आनी वच येता. हांगा तुगेलें कसं काम ना. देर इज नो वर्क यू हॅव गॉट हियर. हांगेलें पुरो आधिपत्य मेगेलें आमगेलें नीलमाधवालें. तशीची देवाल कार्य खंयचेय गुणा भितर ना म्हणून ताका अवतार म्हणचे. आणि अवतार म्हणजे कशी नरसिंह, वामनू हे पुरो अवतार. आणि ते अवतार कोण पेटयता? दॅट इज अवतारी पुरुष. द उगम, द सोर्स ऑफ ऑल दी अवतार, दॅट इज श्री कृष्णा. सो कृष्णा इज अवतारी पुरुष. तांतूय श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठतम कोण? श्री कृष्ण. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद. तागेल मुखार कोण ना काही. इज द आदि देव, आदिदेव, आदि अहम आदि ही देवानाम. सकळापशी मूल, दॅट इज कृष्ण. and that is what we are celebrating on Wednesday, Sri Krishna's birthday. आता एक कहाणी सांगता आजी हांव. कशी देवाल देव दिव्य आसा म्हणून, देवाल जन्म दिव्य आसा म्हणून. पळय नंद महाराज तगेल आनू तगेल आजो कोण देवमीड राय आशिल्लो. ताका एक बायल क्षत्रिय बायल आनी एक बायल वैश्य बायल. क्षत्रिय बायल दाखून शूरसेन जाल्लेलो पूतू आणि वैश्य बायल दाखून पूत जाल्लेलो पर्जन्य महाराज.
आणि पर्जन्य महाराज त्यांनी रापच्याशिले नंदगावान तो थंय तपश केल्लें आसा. प्रेम तडाग तीर्थ म्हणून एक स्थान असतंय, प्रेम तडाग तीर्थ. थंय पर्जन्य महाराज सर्व सद्गुण संपन्न देव भक्त महात्मा पर्जन्य महाराज रायशिला त्यांनी हे तपस्या केल्लें आसा. तेन्ना केशी राक्षसांनी येवन थंय कश्ट दिल्ले आसा, मस्त बाद दिल्ले आसा. म्हणून पर्जन्य महाराजांनी थंय जावन शिफ्ट जावन गोकुळ आयली ती यमुना खंय वता पळय ताजे लागीं. आणि थंय येवन 5 पुत्राक जन्म दिला. उपनंद, अभिनंद, नंद महाराज, सुनंद आणि नंदन 5 जण तांकां जाल्ले चेडूं. थंय शूरसेनाक वसुदेव आणि कुंती जाल्ले ती. ताका एक फ्रेंड आसा कुंती भोज म्हणून, ताका चेडूं ना ती. ताणें सांगून दवरलें की म्हाका केन्ना जाता पळय चेडूं फर्स्ट तें तुका दिता. तर फर्स्ट कुंती जालेली कुंती म्हणून कुंतीक ताच्या फ्रेंडाक दिल्ल्या तागेले ट्रापच्याक. ताणें तागेलें नांव आशिल्लें पृथा, तर ताणें नांव दवरलें कुंती, तागेलें वेगळें नांव दवरलें. तागेलें पोसकी. ताजे मागीर वसुदेव. ही हांगाची कहाणी मथुरेची. मागीर पर्जन्य 5 सुयोग्य पुत्र जाल्ले मागीर तांणी प्राय येता ती. तेन्ना पर्जन्य दिसता महाराज दिसता आतां हांव संन्यास घेवका, आतां वानप्रस्थ घेवन वचूका, राज्य आनी प्रसवण मस्त महात्मा देवा वयली मस्त प्रीती आनी भक्ती आसा. तेन्ना राज्यांतू आनी ऐश्वर्यांतू रुची ना ताका. ताणें मागीर उपनंद बाबाक राज्याभिषेक केला. आणि उपनंद महाराज राजा उपनंद महाराज माथ्यार किरीट घालून विचार करता राबल्यान ती. सगळ्यां आश्चर्य, सगळ्यांनी जय जयकार करून जाल्ला. तेन्ना विचार करता ती आनी अगूर मागीर दृश्टी नंदू तागेले वयरी दृश्टी स्थिर केल्ल्या. नंदाक पळयत आसा, धाकली भावाक मोगान पळयत आसा. इतली मोग आसा, तागेले मोग तागेले दोळ्या भितर देख पडटा. कितली जैन मोठी जाला पळय थंय प्रजाजन सगळ्यांक त्या दिक पडटा की कितली मोग आसा तागेल्या दोळ्यान. तूं त्या दोळ्यान ताका तो पळयत आसा, दृश्टीन तूं इतलो मोग आसा. सकड स्तब्ध आसा ती, कोणें उलयना ती. कसं म्हणून कळना, इतलो शांत जाल्लो. मागीर रायू उपनंद महाराज समकून नंदा लागीं वता. सगळ्यांक आश्चर्य, कसं करता म्हणून वतना. मागीर लागीं वचूनय तागेल्या दोळ्यान तूं मोगान पळयता धाकले भाव. आनी अचानक तागेले किरीट काडून नंद महाराजाले माथ्यार दवरता. सांगता, नंदा तूं म्हगेलो धाकलो भाव वय, हांव मालगाडा तेव्हा वय, अन्नान म्हाका राय केलें तेव्हा वय. पण म्हगेल्या विचारान तूं आमगेल्या 5 भावान तूं सगळ्यान तूं योग्य, सर्व योग्य तूंच आसा. सगळ्या पशी सद्गुण संपन्न योग्य राय तूं. म्हणून म्हाका प्राप्त जाल्लो किरीट राजमुकुट आसा पळय, हांव तुका दिता आसा. तूं राय जावपा म्हणून मना आसा. ह्या भारी दुर्लभ घटना, ह्या भारी दुर्लभ अशी केन्नाय कोणेय करना ती. केन्ना हांगा ह्या जगत्यान तूं कोण योग्य आसा पळय तागेले मुकुट जबरदस्ती घेवन जैन राय जाता ती. दॅट इज द इतिहास ऑफ ह्युमन हिस्ट्री. खंयची पळयात तुवें, बापसू मारून राय जाता पोतू. कंसान तेच केलेले, चक्कड मुसलमान राजान तेच केलेले. कोणा नाका, आमगेले अधिकार नासतानाय ना आसतानाय आमी ते खांपून घेता ते अधिकार. अशी जगत्या रिवाज आसा. त्या जगत्यान तूं ताका अधिकारान प्राप्त जाल्लेलो मुकुट ताणें किरीटू तागेल्या सान भावा दिला. तेन्ना ताका भारी संकोच जाला. अण्णा हांव योग्य ना अण्णा, अन्नान केलेलें सम, तुका राय केलेलें सम. पण मालगड बा मस्त वताय केला, ना ना तुका म्हगेली अशी इच्छा आसा, म्हगेलो मुकुट आसा तो हांव तुका दिता आसा म्हगेल्या इच्छे प्रमाणे. हांव राय आसता न्हय, म्हाका अधिकार आसा, म्हाका म्हगेल वस्तू तुका दिवचे खातीर अधिकार आसा. हांव म्हगेलो किरीट तुका दिता आसा. तेन्ना नंद महाराजान स्वीकार केला. सांगला की म्हगेलें एक कंडिशन आसा की तुमगेल म्हाका सदैव आशीर्वाद आनी मार्गदर्शन जावका. तुम्ही सांगेल तशी हांव करता. तशें तुमी हा म्हटल्यार मात्र हांव स्वीकार करता म्हणून. पूण व्हडना हांव तुका केन्ना तुका जावका मार्गदर्शन तेन्ना तूं मार्गदर्शन करता आसा म्हणून. अशी सांगून नंद महाराज राय जाल्लो आसा.
आणि राय जाल्ले मागीर जेन्ना इतलो मोग असो कशी रामा वयर मोग आशिल्लो पळय अयोध्या नगरीन तुले सगळे जनांक राम म्हळ्यार मोग आणि मोग आणि मोगूच आशिल्लो अनंत मोग आशिल्लो तशी मोग नंद महाराजा मेळ्ळा नंद गांवांत तूं गोकुलांत तूं मागीर सकट चांग आसा गौधन आसा रुपेच भांगर रत्न पुरा कडेन पुरा ऐश्वर्य आसा कसरे उण ना प्रजाजन संतुष्ट आसा तांगेल मोग रायार आसा रायाल तागेर प्रजाजन मोग आसा पुरा परफेक्ट आसा एक मात्र तातूंत उणें आसा रायाक चेडू ना ती ताचे फुडें एक घटना आसा वृषभानु महाराज महिभानूला 9 पुतांपैकी एक पूत तांगेल मस्त फ्रेंडशिप आसा नंद महाराज आणि वृषभानु महाराजाली आणि त्या निमित्त प्राय आयले मागीर वृषभानु महाराजांनी यशोदा वट्टू वाडेक व्हरून दिल्या नंद महाराजाली ती सोयरीक घेवन आयला खंय दाखोवन मेहरानो गांव नंद गांवा दाखोवन 8 किलोमीटर दूर आसा भितर थंय तेगेलो जन्म जाल्लो यशोदा खंय खंय वता पळय ती खंय आसता थंय खंय वता थंय सकल कडेन यश मेळटा खंय सकलांक सक्सेसफुल एवरीबडी सक्सेसफुल यशोदा यश दिताली म्हणून यशोदा एक 2 भाव आसा ती यशोधर आणि यशवंत 2 भाव एक बहिणी आणि अन्नाल नाव सुमुख गोप आणि अवसूल नाव पटुला गोपी त्यांनी जन्म दिले मागीर ते प्राय येता तेन्ना तांगेले त्या सोयरीक घेवन वृषभानु महाराज येता आणि तागेल्या मध्यस्थी निमित्त नंद महाराज आणि यशोदाली वाडीक जाता आणि मस्त दीस जाल्यार बरी तांकां चेडू जायना ते मस्त बेजारू सगळ्यांक नंद गांवांत तूं गोकुलां सगळ्या कडेन बेजारू आमगेल रायाक पूत ना धूव ना आणि प्राय जाल्ली आनी चेडू जावचे एज जाल्ले मुखार सरले तांणी पण केन्ना गोकुलांत तूं येवन यमुनेन तूं सकाळी सांज स्नान करचें आसा प्रातर विधी नित्य नियमन एक दीस तांकां न्हांवच्या वताना वेळ जाल्ला चिके वेळ जाल्लो त्या दिवशी आणि मस्त साधू जन ऋषी जन ब्राह्मण जन थंय स्नान करतात तांगेले एक फिक्स वेळ आसा ब्रह्ममुहूर्तार येवन स्नान करून ध्यान तप करून वचचें आसा आजी नंद महाराजाक वेळ जाल्ला पण साधू आणि पुरा मनशां आसता तांगेले पुरा काम जाला आनी टायमार वचून न्हावन आनी पुरा पूज आनी करून ध्यान तप करून गायत्री करून उपास येता आसा तांणी उपास येता आसा ती हांगच्यान वेळ जाल्लो नंद महाराज वत्ता आसा तांगेले न्हावन जाल्ला तागेले न्हावन जावच्या बाकी आसा आनी वाटेरी तांणी मेळटा ती नंद महाराजाक पळेल सत्ताक सक्कळ ब्राह्मवृंदाक म्हणान तूं भारी खुशी जाता आणि सक्कळ वट्टू म्हणटा ती पुत्रवान भव म्हणून म्हणटा ती तांणी कसं मनात तांणी ठरोवन येयली ती की आमकां हांकां मेळ्ळ्यार आशिर्वाद दिवचे आसून प्लॅनिंग करून दवरली तांणी केन्नाय वगी वचचें तोय वगी वता आयज तो मेळ्ळी तांणी पुरो करून उपास येता आसा ती वो वेळान वता आसा रस्त्या भितर मार्गारी मेळ्ळे मागीर तांणी स्वतः स्वयंस्फूर्त प्लॅन करनी पुत्रबान भोवून ताका आशिर्वाद दिला नंद महाराज हास आयलो मना विचार करता ही प्राय वेळांनी चेडू जावची आनी आतां हांणी आशिर्वाद दिला पुत्रवान भाऊ कशें जावं चेडू म्हणून प्रश्न केल्लो आसा ब्रह्मवृंदाक ही चेडू कशें जावचें ह्या प्रायेरींनी ब्राह्मणान सांगलें आसा पळय आमी कसं ठरोवन विचार करून आशिर्वाद दिलेले नाही आज आमी सांगिल्ले उत्स्फूर्त आमकां आयकूच ना आमी कसं म्हणलें आनी वट्टू कशें म्हणलें तेवूय आयकूच ना त्या निमित्त ब्रह्मवृंदान कसं सांगेलाच पळय ते केन्नाय फट्टी जायना अशें म्हणून नंद महाराज मुखार वता तांणी मुखार वता पण ह्या पुरा उरलेले मागीर तांकां मनान तूं प्रश्न आसा की आमी आशिर्वाद दिल्लो वय तो बद्द जायना री सक्कट जना भितर मना भितर विश्वास बंद कैद जाता ब्रह्मवृंदा वयलो आमगेले कसं ख्याती आसा आमी कसं म्हणटा पळय ते सत्य जाता तांकां जे काही मनान तो भंय आसा आमी म्हणलेले सत्य जायनातल्यार कशें करचें तांकां येचना ना तांणी त्या दिवशी स्वता घरा वचे बशी एक झोपडी भितर वचे बशी तांगेले गुरू कडेन गेले ती चांडिल्य मुनी लोकल गुरू थंय राबतालो स्वामी आमकां आज भारी मनान तो प्रश्न आसा
अशेष जाल्ले आजी आमी येताना आमकां मना भितर सगळ्यांनी उट्टू मेळ्ळो एक वाक्य जावन आमी आशीर्वाद दिला पुत्रवान भव. आता आमकां मनांत येच नासा कशी जावची पुत्र आमकां आमगेले वाक्य सत्य कशें जावचें सांगता तुमी आमकां. तेन्ना सांगिल्लें म्हणून सांगिल्लें आसा की तुमी गोपाल मंत्रा यज्ञ कोरका होम कोरका 18 करोड 18 crores गोपाल मंत्र म्हणून तुम्ही आवती अर्पण कोरका यज्ञा भितरी. तेन्ना तुमकां तुमगेले सांगिल्लेशे वाक्य आसा पळय उत्तर आसा पळय हें सत्य जाता. तेन्ना सगळ्यांनी अनपत्य वगी 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 करून यज्ञ स्थापन केल्लें आसा. सगळ्यांनी वट्ट मेळ्ळू 18 करोड इतली पंता गोपाल मंत्र म्हणून प्रत्येक मंत्रा मागीर स्वाहा म्हणून आवती अर्पण केल्लें आसा. भारी अनपत्यान भारी सिन्सियर भावनेन पुरा तांकूच न्हय तांगेलें वाक्य सत्य जायना तरी ब्राह्मण आल्या पुरा स्थिती पुरा समाप्त जाता. पूण तांणी तत्पर जावन अगत्यान तो यज्ञ केल्लो. आनी केन्ना 18 crores आवती लास्ट आवती घालता पळय तेन्ना यज्ञ होमा अग्नी भितरी एक नील तेज प्रकट जाता. भव्य दिव्य तेज नील सगळ्यांत एक पडता. सगळ्या डोळ्या आदराक नील तेज प्रकट जावन आकाशा भितर वता. सगळ्या डोळे त्या तेजा पळयत पळयत आकाशा वता आनी आकाशा भितरी त्या नील तेज एक सांज चेडा रूप घेता. चेडू न्हय आकार मात्र सुरवेक निराकार तेज मागीर तेज आकार घेता आनी आकार जावन चेडू जावन अपास सकाळ येता. सत्कड जन पळयत आसती सकाळ येवन नंद महाराजाल्या मना भितर वता हृदया भितर प्रवेश करता. तेन्ना नंद महाराजाला तेज कसं सांगचें अति 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 तेजस्वी जावन नंद महाराज भारी खुशी जाता. कसंकी नमुन्या म्हणून अचिंत्य खुशी जाता मनांत. तेन्ना थोड्या वेळांनी ते तेज नंद महाराजाल्या हृदया भितर निवास करून भायर पडता आनी यशोदा मातेल्या हृदया भितर प्रवेश करता. तेच तेज तेन्ना यशोदा माता तेगेल तेज अनंत कटल्यान वाडता गई. तेगेल सौंदर्य तेगेल चंदाई मस्त मस्त काडले करोडो कटल्यान वाडता. मागीर तेच तेज तेगेल हृदया दाखवून तेगेल गर्भाशयान तूं प्रवेश करता आनी ह्या नमुन्यान यशोदा गुरबीण जाता. त्या दिसू कार्तिक पौर्णिमा दिसू त्या कार्तिक पौर्णिमा दिसू सकट ब्राह्मणाले होम मुखैत जाता. त्या दिसू संपन्न जाता आनी त्याच दिसू सगळ्या वेळा येजराक यशोदा गुरबीण जाता. ताका म्हणचे दिव्य आमगेले म्हणके न्हय मंत्र जावन आवती जावन तेज निर्माण जावन हृदया भितर प्रवेश करून गर्भा भितर प्रवेश करून गुरबीण जाल्ली यशोदा. म्हणून देव म्हणटा जन्म कर्मच मे दिव्यम. कार्तिक पौर्णिमा गुरबीण जावन तुम्ही लॅक करून येता. श्रावण वद्य अष्टमी थंय 9 महिने 9 दीस जाता ती अशी गर्ग साहित्यान तू सांगिल्लें आसा. मागीर गोपाळ चंपून सांगिल्लें आसा. आणि तेन्ना केन्ना ते नीळ तेजे प्रवेश करता पळय तेन्ना यशोदा गर्भांत ट्विन्स प्रवेश करतात. एक कृष्ण आणि एक योगमाया. योगमाया ते देवान सांगिल्लें आसा की केन्ना हांव येता तेन्ना म्हगेले फुडें म्हगेले बाळगडे भाव येता अनंत शेषू बलराम येता. ताका तुवें देवकी गर्भा दाखोवन रोहिणी गर्भांत ट्रान्सफर करता. त्या कार्य केले मागीर तुका हांव बक्षीस दिता. कितें म्हळ्यार हांव तुका म्हगेले भयणी करून घेता. म्हगेल्या अम्मा पोट्टान तूं हांव आनी तूं ओटू राबता ती आनी म्हगेले भयण जावन तूं जन्म घेता. हें तुगेलें बक्षीस त्या कामा खातीर त्या सेवा केले खातीर तुका हांव तुका आशिर्वाद दिता. त्या खातीर त्या नील तेजा भितरी कृष्ण गर्भा प्रवेश करता ताजे खाला तूं योगमाया प्रवेश करता. आनी मागीर जन्म दिवसान तूं म्हळ्यार श्रावण वद्य अष्टमी ह्या दिवसान तूं राती मध्यराती ट्विन्स जाता ती. तेवय एक आनी गंमत आसा. हांगा देवकी वसुदेव तांकां जन्म जाता कृष्णालो. थंय कृष्ण जन्म जाला हांगाय कृष्ण जन्म जाला.
आणि त्या देवानं थंय चातुर्भुज जाऊन दर्शन दिला आणि सांगितलं असं की पळय म्हाका अण्णा तुम्ही थंय जमुने वरती पार करून म्हाका तो गोकुलावरती सोडका थंय यशोदानं चेडो जन्म दिला ते चेडू हांगा हाडका आणि म्हाका थंय सोडका आणि वसुदेव केन्ना थंय पावला पळय सगळ्यांकय गर्द न्हिदी कोणय जागना ती यशोदावय जागना तिकाय गोतना की तिने डिलिव्हर जावन बाळान जावन कसं जन्म दिला एक चेडू की दोन चेडू चल्लो की चल्ली कसं नाही गोतना देवाला इच्छेप्रमाणे योगमाया प्रभावाप्रमाणे सगळ्यांक न्हीद आयला ती आणि दे डोंट नो हाऊ मेनी चिल्ड्रन आर बॉर्न केन्ना केन्ना वसुदेव पावत पळय चेडा घेवन प्रत्येक मनुष्य निद्राधीन आसा कोणय जागना तेन्ना ताणें तागेल्या ओट्टू चेडू आशिल्लो पळय ते चेडू वचून यशोदाक बगले दवरले बगले दवर सताक त्या तागेले चेडो हातांत तुले त्या चेडा भितर विलीन जाला which Vasudev had brought, that baby merged in the baby which Yashoda had delivered. So now two boys became one boy. So now how many are remaining? One boy, one girl. तर त्या चेल्ले चेडा घेऊन वसुदेव वापस वता आणि वापस पावता ती काणी विंगड आसा हांगा फालफाल्यारी नंद महाराजली भयण आसा ती खंय विंगड करून आसा ही गुरुभयण आसा हिका आतां सुतिका ग्रहांत व्हेल्लें राती शी इज नाव इन द सुतिका ग्रह नॉट इन द मेन पॅलेस आतां बाळांत वचचे वेळ जालो न्हय म्हणून ती राती तिका थंय व्हेल्ल्या रोहिणी थंय आसा त्या सुतिका ग्रहांत आणि देवकी सॉरी यशोदा गुरुभयणी तिवय थंय आसा आणि रोहिणी आतां बाळांत जाली मात्र 8 दिसां फुडें ती चेडा घेवन थंय आसा एक पळोवचे खातीर बाळांत करचे खातीर आणि भयण ही नंद महाराजाली आनी खंय आसकी तिका सकाळी फालफाल्या स्वप्न पडता की मेगेल्या वन्येक चेडू जाला म्हणून तिका स्वप्न येता एकदम उडान रपता आणि धांवता येता सुतिका ग्रहांत आणि बागेल झाडायता आयकल गो ती यशोदा आयकल वने आयकल तुवें ती उठायता आणि उठान सुरवेक फर्स्ट चेडा पळयता तेन्ना तिका कळटा की हांव चेल्ल्या चेडा जन्म दिला म्हणून तो गोपाल टेम्पो डिस्क्राइब्स द फर्स्ट दर्शन ऑफ यशोदा देवी कशी तिका अनुभव जाता चेडा मुखकमल पळोवन शी बिकम स्तब्ध विकार तिकडे कसने अशी शी बिकम स्टंड विथ एक्स्टसी अति आनंद जावन तिका कसं करचें म्हणून कळना डोळे चिम जायना ती अशी एक नजर चेडा पळयत आसा मोगान मागीर रोहिणी येता ती चेडा पळयता मागीर रोहिणी एक सर्वंटा पेटयता बायले मनशाक वच रे वच गो नंद महाराज सांगून येवका खबर की बायल बाळान जाली म्हणून नंद महाराज ती बायल मी सांगच्या वता गोपी की तुमकां पुत्ररत्न प्राप्त जाला म्हणून नंद महाराज इतली खुश जाल्या त्या वेळार नंद महाराज जाले कितली गाय दूध काडटा आसत पळय at that time whatever number of cows they were being milked that time and सांगले सर की all those cows should be given to this lady as donation as gift as बक्षीस दूध काडताल पुरा गाय त्या बायले म्हणजे दान दिलेला आणि भारी खुशीना लायक आंगाल घालून सकाळी धांवता वता सर सुतिका ग्रहांतू तेन्ना पडदो बंद आसा पळय गमत कशी म्हणून पडदो बंद आसा भायर पुरा बायले म्हणजे राबल्या ती आमकां पुरे बक्षीस दिवका मागीर तुमगेले चेडा दर्शन मेळटा सगळ्यांक नंद महाराज बक्षीस दिला मागीर रोहिणी आयल्या म्हाकाय बक्षीस दिवका नातल्या पडदो आमी उगडना ती पडदो बंद करतात म्हणून सगळ्यांक बक्षीस दिवन मागीर नंद महाराजा खातीर पडदो ओपन केला नंद महाराजा वर्णन केल्लें आसा तांणी केन्ना फर्स्ट टायम पळयल्या चेडाक कसली खुश जाला तांकां हाऊ टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स आय डोंट नो so much happiness was there मागीर नंद महाराजानं भारी गर्द जन्मोत्सव संपन्न केला ते आम्ही जन्मोत्सव वर्णन नंदोत्सव ते अनेक पंत करूया सांगचे निमित्त कशें म्हळ्यार या प्रत्येक कार्य प्रत्येक आमगेले स्टेप्स ऑल स्टेप्स आर डिवाइन जन्म कर्म च मे दिव्यम आणि तू कसनय वस्तू आम्ही केलेले म्हणके ना प्रत्येक वस्तू दिव्य आसा
आणि वतवताना एक सांगतं, एक रहस्यमय वस्त सांगतं असं, ती म्हणाली यशोदाक जाल्लेलो माधुर्य कृष्ण, देवकी जाल्लेलो ऐश्वर्य कृष्ण. दोन कृष्ण सती. एक ऐश्वर्य संपन्न कृष्ण, जन्म झाले सदाकाची चतुर्भुज विष्णू जाऊन दाखयला दर्शना, आणि एक द्विभुज कृष्ण. आणि गमत असा, दोघाला जन्म झालेलो रोहिणी नक्षत्रांतू. बट देर इज सम डिफरन्स इन दॅट ऑल्सो. कशाने असं डिफरन्स? त्यावेळी प्रत्येक नक्षत्रांतू देर आर 4 डिव्हिजन्स, 4 चरण असतांतू. each has certain time. The nakshatra has a certain time and is divided into 4 charana. त्या प्रत्येक चरणांतू एक पर्टिक्युलर टाइम असा. त्या द्वितीय चरणांतू देवकीका चेडू झालेला आहे, आणि मागीर देवकीका जन्म दिवन मस्त उरलेले आसा, ती सांगिल्ली आसा, ती ॲश्युरन्स दिल्लें आसा, मस्त उदगास करून दिल्लें आसा. थोडो समय गेला, मागीर देवकी सांगिल्लें आसा, म्हाका मस्त भंय करता, हे चतुर्भुज रूप सोडूं, सान चेडू जावन येवका, म्हाका दूद दिवका म्हणून आसा. म्हणून देवान मागीर सान चेडू जावन तिगेल्या स्तनपान केल्लें आसा, तिगेलें दूध पिल्लें आसा. ताजे मागीर वसुदेवान माथ्यार घेवन चेडूक यमुना पार करून आयिल्लो आसा. तातूंत एक स्वल्प वेळ गेला. तितले वेळान तू हांगा रोहिणी नक्षत्राले तृतीय चरण आरंभ जाला, आणि ते आरंभ जाल्ले पळय तेन्ना देव यशोदान जन्म दिला कृष्णाक. सो यशोदा कृष्ण वॉज बॉर्न इन तृतीय चरण ऑफ रोहिणी नक्षत्र, and Devaki Krishna was born in Dvitiya Charan of Rohini Nakshatra. या आमका बरयलें आसा गोपाल चंपू ह्या ग्रंथांत, जीव गोस्वामी बरयलें आसा. And then both the Krishnas have become one. आणि तेच रहस्य संतू आसा, केन्ना कृष्ण हांगा दाखोवन गेले पळय, वृंदावना दाखोवन भायर गेले ना. He went to Mathura. Who went to Mathura? वृंदावनम पादम एकम न गच्छति. केन्नाय वृंदावनापासून भायर वचना काही. मागीर कोण भायर गेल्लो मागीर? हू वेंट आउट ऑफ वृंदावन? वी हॅव टू नो दॅट. सो देवकी कृष्णा हू मर्ज्ड इन माधुर्य कृष्णा, ही वेंट आउट ऑफ वृंदावन. आणि माधुर्य कृष्णा वेर ही वेंट? ही डिडंट सी हिम एनीवेअर. ताणे सूक्ष्म रूप जावन, भाव रूप जावन प्रत्येक ब्रजवासील्या मना भितर प्रवेश केला, आणि भाव रूप जावन प्रत्येक ब्रजवासीक, गोपीक, गोपालक, हाऊस वापसूक सगळ्यांक उत्कट संग दिला काय विरहांतू. विप्रलंब भाव, भितरी उत्कट संग आस, भायरी दुःख आस विरहाचे. अशी अद्भुत अवस्था ताणें सगळ्यांक करून माधुर्य कृष्ण सगळ्या भितर प्रवेश केला. केन्ना थंय कृष्ण जावन आशिल्लो पळय, तेन्ना एक कृष्ण आशिल्लो, सगळ्या वट्टू आशिल्लो. पण केन्ना देवकी कृष्ण चपकलो मथुरेंत, द्वारकांत, हस्तिनापुरांत, तेन्ना माधुर्य कृष्ण प्रत्येक ब्रजवासील्या मना भितर प्रवेश केल्लो आसा. आणि तेच देवान दाखयले. अक्रूर घाटान तूं केन्ना अक्रूर देवा घेवन वतास पळय, 2 भावांक, तेन्ना जमुना भितर न्हांवचे कडेन देंवता, उदका भितर गेले दिसता शेषनाग जावन विष्णू जावन दर्शन दिता असं नेला उदका भितर. भारी आश्चर्य. म्हणून भायर पळयता, अरे चेडू मस्त आश्चर्यकारक काम करता सगळें. भायर येवन पळयता दिसता ते रथार बशिल्ली आसा ती दोनूय चेडूं, एका पळयत आसा ती रथारी बशिल्ली आसा ती. अपास उदका भितर गेले मागीर अपास दिसता तो बलराम जावन राबला अनंत शेषू, आणि कृष्ण जावन राबला विष्णू, शेषशाही विष्णू जावन राबला. ते आमकां इंडिकेशन म्हळ्यार दॅट इज द बॉर्डर ऑफ वृंदावन. आता हाजी मागीर ऐश्वर्य लीला इज बिगिनिंग and Madhurya Lila is ending over here. That is the significance of that. हे पुरा रहस्यमय वस्तू कोण सांगितली? पुरा जीव गोस्वामी, नारद मुनी, गर्ग मुनी, ऑल दिस पीपल हॅव एक्सप्लेन्ड. आम कशें करत जावचें? आमी दिव्य ना, ती आमगेली बुद्धी दिव्य ना. दिस इज रेडीमेड नॉलेज, अनुभूती गिवन बाय जीव गोस्वामी. ताका तरी पुरा ह्या कशी ते दिव्य म्हणून आमकां ह्या निमित्तान कळटा. In this way we understand की जन्म कर्मच मे दिव्यम. त्या पुरा गुत्तू जावन त्या भावने भितर आम्ही जन्माष्टमी संपन्न करता. दळ उडोवचे,
सहस्त्रनाम करचे, everything is fantastic, excellent, but all those activities should be performed with this bhava. या पुरा अनुभूतीन तूं या पुरा नॉलेजा भितरी ते पुरा एक्टिविटी करता तेन्ना आमकां देवाल्या दिव्य जन्माचो पूर्ण लाभ प्राप्त जाता. तेन्ना आमगे जन्माष्टमी सफल जाता. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.